बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मोदें पोजडपण वचता म्हूण म्हाका खात्रेची खबर पावल्या. तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापायचे बायलेक घेवन रावता. इतकें पोजडपण ओन भावार ते मोदें लेगून ना. अशें आसतना तुमची बोडाय कित्याक? असलें कर्तूब केलां ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुदोन केलें जाल्यार अदीक बरें जातें. जरूय कुडीन हांव तुमचे तान पयस आसा, तरूय मनान हांव तुमचे मोदें आसा. आनी तुमचे मोदें आसलोलेच भाशेन असलें पोजडपणाचें कर्तूब केलां ताचेर हांवें फर्मोण मारलें. आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमची जमात भरता तेन्ना हांवूय मनान तुमचे जमातीक हाजीर आसतलों. आनी तेन्ना आमच्या सोम्या जेजूचे पोदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नाश जावचे खातीर आनी अशें सोम्याच्या दिसा ताच्या आत्म्यांक थारोन मेलचे खातीर ताका सैतानाच्या आदी करूंक जाय. तर तुमची बोडाय पोलकी इल्लेशें आमटें सगळें कालोयलेलें पीठ फुगोयता म्हूण तुमकां खबर ना. म्हणटूच पोरनें आमटें भायर उडोवन नवें कालोयलेलें पीठ जायात. कित्याक तुमी फूग नासलोले उंडे खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांच्या मेंढराचो होम जालो. म्हणटूच आदले आमटे मुणगे बिकटायचे आनी खोटेपणाचे आमटे घेवन न्हय, आमटे नासलोले मुणगे सादेपणाचे आनी स्वताचे उंडे घेवन परब संबरूंक येयात. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नोश्ट्यांक तूं लागीं घेयनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उनीत करतल्यांक तूं विटयताय, फटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांटाळलो येता. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पूण जांकां तुज्या गोपांत शेरोणां घेताय तांकां सगल्यांक संतोसाचे उल्हास सदांच काड. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भोक्त तुजे सोवें संतोसान मुरगोडटात. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. लूका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या एका शेनवारा दिसा जेजू देवस्थानांत वचून शिकोवन दितालो आनी उजवो हात आरीन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो.
ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणाक मेळचे पासत सोनवारा दिसा ताका बरो करीत काय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजूक तेलून आसले. तांच्यो चिंतना वळखतालो देखून हाताक आर जालेल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदेकोद येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा बरें करूं येता वो वायट, जीव वांटून येत वो काडूं येत, हें हांवें तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना ताचेर सगल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तूं हात सोड. आनी तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजूक कितें करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आज आमी पळयता कशे भाशेन फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जेजूक फास मांडूंक रावताले. केन्ना तो कोणाक तरी बरो करतलो आनी ते ताका सोनवारा दिसा वावर करतना धरतले. जेजून उक्तेपणी संवसाराचो कायदो मोडलो. पेकोणी दिवप म्हणल्यार जावन आसलें वावर करप आनी सोनवारा दिसा कसलोय वावर करूंक जायनासलोलो. कोणूय तर प्राण सोंतकाक सांपडला जाल्यार हो कायदो मोडूंक जातालो. हो मनीस प्राण सोणकोटाक सांपडूंक नासलोलो. ही पेकोवणी आनीक खंयच्याय दिसा दिवंक जाताली. पूण जेजू ह्या सोनवारा दिसा ही पेकोवणी दिवन सिद्ध करूंक सोदता की सोनवारा दिसा बरें करूंक जाता थंय करिनासतना रावप हें सारकें न्हय. जेजू खोर प्रश्न विचारता. सोनवारा दिसा कितें करूं येता, बरें काय वायट, जीव वांचूं येत वो काडूं येत. जेजू जेन्ना ह्या पिडयेक सांपडलेल्या मनशांक पेकोवणी दिवंक सोदता, जिवीत दिवंक सोदता, हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री सगळे प्रयत्न करताले जेजूक खाला उडोवंक. हे पिडेवोन भावाची तांकां परवाच नासली. जायते पावटी आमी ह्या फारिजेवां आनी धर्मशास्त्रां भाशेन जो कोण बरें करता ताका तो बरो वावर करूंक आमी दिनाव. जेजू आमकां आपयता आयज न्हयच फकत देवाचो पूण पेल्याचोय मोग करूंक, जो कोण जो जावन आसा देवाचो रूपकार. बागीवोन मादर तेरेसा पिडेवंतांची गोचेक सांपडलेल्यांची सेवा करूंक केन्नाच फाटीं सरूंक ना. कसलीय परिस्थिती उपरासूं वो कोणाकूय जाप दिवंक पडल्यार वो तांचे खातीर दुमाळो पासून सोंसूंक ती तयार आसली. ताची देख घेवन जेजूची दयाळ दिश्ट आमी आपणावया.